सुरुवातेक गायन करूया. I4 पेज 117. I4 पेज 117. Doyal Deva Kakluticha Pukos Baba Mohogacha Bapui Mudon Arvanaka Burgyantucha Sodnaka Jesu, au conclut magda, dito loi mor patieta. Sur moja patkan kaldata ai chanti sogli santa. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भावा भयणींनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनात चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बाय घेवन सदांच सांकवार मारेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Amen. Somya kaklut kor, Somya kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Somya kaklut kor, Somya kaklut kor. प्रार्थूया. भोव व्हरत्या आनी मोहिमेवून देवा, तुजे मुखार खालती जावन आमी हें प्रार्थन करता. आमचे सोडवणीची परब लागीं पावत येता, तर पास्काचो गूट व्हडे भोगतीन आनी सुफळायेन संभरंबूंक आमची काळजां तयार कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. Amen. जेरमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचो. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हांवें अशी आज्ञा केली, म्हज्या उतराक पाळो दियात आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी पोरसां. हांवें तुमकां वाट दाखयल्या ती नीट दवरात आनी तुमकां सूख मेळटलें. पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना.
म्हज्या उतराक चीत दिवंक ना. आपलेच वायट कालसाचे बुद्धी पोरमोणे ती चोल्ली. आपलें तोंड म्हाका दाखोवंक ना. म्हाका तांणी पाट केली. तुमचे पुर्वज इजिप्तांतले भायर सरले त्या दिसा तावन ते आयज पर्यंत दिसान दीस पुरो जाल्ले म्हणून आसतना हांवें तुमचेशी सगले म्हजे सेवकां प्रवाद्यांक धाडल्यात. पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना. म्हज्या उतराक चीत दिवंक ना. आपली मान ताण केली आनी आपल्या पुर्वजां परस ती पास्ट जाली. हें सगलें सांग तांकां. पूण तुका ती चीत दिवची नात. तांकां उलो मारशी जाल्यार तुका जाप दिवची नात. देखून तांकां अशें सांग, ही पोरसां सर्वेस्परा आपल्या देवाच्या उतराक चीत दिना आनी ताची शिटकावणी मानून घेना. विस्वाशीपण म्हणल्यार नाच. हें उतर लेगून तांच्या तोंडांतलें सोरून गेलें. देवाचें उतर. शेवडोपकार ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. म्हणुया, तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर कोडप आमचो तारोप, ताका वाकानुया. जबाब, तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सोरपोट पडुया ताचे मुखार. आमचो एकलोच देव तो. आमी सगलीं ताची पोरसां, चोरवांक वेल्ल्यो शेल्यो. जबाब, तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. मेरेबाक आनी ओरोन्यांत मासाक केल्लें तशें तुमचीं काळजां फातरा वरी दारून करूं नाकात. जबाब, तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कोरण्यो देखल्यो. तोरी गोरवी मनान सगलीं म्हजेर कळपून गेलीं. जबाब, तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. शुभ वर्तमानाक सगलीं उबी रावया. आतां तोरी म्हणटा सर्वेस्पर, सगल्या काळजान तावन म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगलोच बोळो आनी काकलूतसार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोने जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमयांक. जेजू एक देंवचार काडटालो आनी तो मोनो आसलो. पूण देंवचार काडिना फुडें तो मोनो उलोवंक लागलो आनी सगलो लोक अजाप जालो. तरी आसतना त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, बेल्जुबूल देंवचाराच्या पोरदाना उदेशी हो देंवचार काडटा. हेर कोण ताची परिक्षा करूंक स्वर्गावेली एक खुणा ताचे कडेन मागताले. तांची चिंतना वळखून ताणें अशें तांकां म्हणलें, दर एक राज दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार तें पाड जातलें आनी घोरार घोर मोडोन पडटलें. म्हणटोच सैतानूय दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ताचें राज कशें उबें धरतलें. तर बेल्जुबेलाचे पदवेन हांव देंवचार काडटां अशें तुमी म्हणटात. हांव बेल्जुबेलाचे पदवेन देंवचार काडटां जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पदवेन काडटात तर? म्हणटोच
तेच तुमी तुमची नीत करतले. पूण हांव देवाचे पदवेन देंवचार काडटां जाल्यार देवाचें राज तुमचे तांय खरेंच पावलेंशें जालें. कोण एक बलिश्ट मनीस हातयारां घेवन आपलें रावणें राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्यांकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताचेकूय बलिश्ट दुसरो एकलो येवन ताका हारोयत तेन्ना ज्या हात्याराचेर तो पातयेतालो ती सगळीं काण घेवन तो ताचो माल वांटतलो. म्हज्या बागाना तो म्हजेर आड आसा आनी म्हजे बराबर पुंजायना तो शिंपडायता. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ताक. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आमी ह्या कुरपे बायगेवन सान फ्रांसीस शावेराच्या कुरपेच्या नोवेनांत सुरवात केल्यार आयज 4थो दीस जाता. आनी ह्या आयच्या 4थ्या नोवेनांचो विशय म्हणल्यार बायगेवन सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूक आमचें जिवीत समर्पूंक आनी ताच्या मिसावांक उमेदीन वांटो घेवंक. ह्याच विशयाचेर नियाळ करूंक आयचीं दोनूय वाचपां आमकां आदार करतात. पयलें वाचप तरी आमी चीत दिवन आयकलां जाल्यार तोच सर्वेस्पर जेरेमियास प्रवाद्याच्या उद्देशी इस्रायल परजेक वचोन हो एक संदेश दिव म्हूण ताका पाचारता. आनी संदेश कसलो काय? सर्वेस्पर जेरेमियास प्रवाद्याक सांगता, हांवें म्हजे परजेक सांगलें, म्हजें उतर आयकात, कान दियात, म्हज्या उतराक पाळो दियात, स्वत मानून घेयात म्हजें उतर आनी तुमचें जिवीत बऱ्या रस्त्यार घालूंक शिकात. हेंच सर्वेस्पर जेरेमियास प्रवाद्याक सांगता, वचून ते परजेक सांग. आनी तुवें सांगल्यार देखून तिंगोडेक आयकोची नात. आपल्याचेच येवजणे प्रमाणे ती आपलें जिवीत जिवंक सोदतात. विस्वाशीपण हो सोत तांच्या तोंडार म्हणलेलें आसोच ना. अशें एके भाशेन ह्या जेरेमियास प्रवाद्याक सर्वेस्पर सांगून धाडटा. आनी शुभ वर्तमानांत आमी तर चीत दिवन आमचें मन लायलां जाल्यार आमी थंय पळयता कशे तरेन जेजू एक मन्नो जाल्लो मनशा वेलो देंवचार काडटा आनी जायतो लोक अजाप जाता. पूण तातूंतलो थोडो लोक गुणगुणटा आनी एके भाशेन ताका जेजूक म्हणटा हो देंवचाराचे पदवेन देंवचार काडटा. कोण अशे भाशेन चिंतलो काय? कोणूय आपणाचें घर मोडूंक एकामेका सोबे आमी झगडोन मोडून उडयतात काय? असलीच गजाल थंय जमा जाल्ले परजेची जाली. थोडो लोक जेजूक एक खुणा दिवंक सांगता. कसले पदवेन तूं हो देंवचार काडटा तें तांकां जाणो जावंक आसलेलें. आनी जेजू तांकां सगळ्या प्रश्नांचो जबाब दिता. आनी आखरेक जेजू तांकां सांगता, जो कोण म्हज्या बागान ना तो म्हज्या आड आसा. जो कोण म्हजे बराबर पुंजायना तो शिंपडायता. प्रितीच्या भावा भयणींनो, ह्या आयच्या दोनूय वाचपांतल्यान आमकां एकूच संदेश म्हणल्यार की आमी जेजूचें उतर आयकता ओ आमी देंवचाराचें उतर आयकता. आमी देव दाखयता ती वाट चलता ओ संवसार दाखयता ती वाट आमी चलता. एके भाशेन आमकां जोण्याकल्याक विंचून काडपाचो दोन मार्ग आमच्या फुडें आसात. एक मार्ग, एक वाट देवा सरशी आमकां व्हरता आनी दुसरी वाट आमकां
संवसार ओडून व्हरता तसली वाट, खंयची वाट आमी विंचून काडूंक जाय? असलेच प्रश्न बायगोन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत आसले. बरें शिकप ताणें केलें पारीस ह्या शारांत, ह्या देसांत. आनी थंय शिकप केल्या उपरांत बरो व्हडलो ताका एक प्रोफेसर जावपाची आवड आसलेली, आवंड आसलेलो. आनी आपलें नांव वयर काडपाचें, फामाद जावपाचें ताचें मन आसलेलें. हो मारोग तो विंचून काडूंक सोदतालो, फामाद जावपाचें, म्हजें नांव वयर काडपाचें, बरे पयशे करपाचे. पूण दुसरे सायडीन थंय बायग्योन तिनास ते लॉयला हो जेजुईत संस्थेचो घडणार ताका जेजूची उतरां ताच्या कानार सादयता. फ्रांसीस, हो संवसाराको तूं जिखत, पूण आत्मो तरी सांडीत जाल्यार कसली गरज? हींच जेजूची उतरां जेन्ना बायगोन फ्रांसीस शावेराच्या कानार पडटात, सगळीच नवसरणी ताच्या जिवितांत घडटा. आनी जो संवसाराची वाट तो चलूंक सोदतालो, ते संवसाराचे वाटेक तो पाट करता आनी जेजू दाखयता ती वाट तो धरता. आनी आमी जाणां कशे तरेन आपलो खूद देश सोडून आमच्या भारत देशांत येवन, खूद आमच्या गोंयच्या शारांत येवन देवाचें उतर परगटलें. ताका आडकोळ्यो नासलेल्यो काय? ताका त्रास भोगूंक पडोंक ना काय? जायते त्रास कश्ट भोगले. आमच्या लोकांची भाशा ताका येना आसली, तरी पूण देवाचेर पात येवन, मागणें करून, उपवास दणवण करून, देवाच्या आदीन आपलें जिवीत दिवन, देवाचें जें कार्य ताका आयलें तें उमेदीन परगडीत रावलो. त्रासाक फुडो केलो. कशे भशेन ताणें फुडो केलो काय? तीच देवाची पदवी देवान बायगोन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत दाखयली. आनी हेच पदवेन आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां कशे तरेन जेजू देवाचे पदवेन देंवचार काडटा. आनी हीच पदवी एके भाशेन बायगोन फ्रांसीस शावेराक विंचून काडपाचो खरो मार्ग, देवाचो मार्ग विंचून काडूंक आदार करता. प्रितीच्या भावा भयणींनो, जेन्ना होच विशय आमच्या कानार आसतना मनांत घेवया, नियाळ करुया. बायगोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूक आमचें जिवीत समर्पूंक आनी उमेदीन ताचें मिसांव फुडें व्हरूंक. आमकां जण एकल्याक देवान जेजून विंचून काडल्यान न्हय आमकां जाय तशें जिवीत जिवंक, जे परी इस्रायल परजा आपले येवजणे प्रमाणे जिवीत जियेताली, आपणाक जाय तशें उन्नीत करून एकामेकाचेर गरजेवंतांक पावनासलेलीं. आनी ताका लागून सर्वेस्पर जेरेमियास प्रवाद्याक सांगता, सांग तांकां म्हजें उतर कानार घेयात आनी आपलें जिवीत बऱ्या मार्गार घालात. हेंच आमकांय संदेश जण एकल्याक. विंचून काडपाचे आमचे फुडें दोन मार्ग आसात. आमी जेजूच्या भागाक आसा काय, वा आमी जेजूचे विरोध आसात? कसले आमी जिवीत जियेता? मिसाच्या बलिदानान घोडेक आमी जायते बांटो घेता, तेर्स करता, फामिलीचें मागणें करता. तशेंच इस्रायल परजा करताली, योद भेटयताली सर्वेस्पराक. पूण सर्वेस्पराक मानलोलें काय? योद खरो केल्लो, पूण चालत्या जिवितांतल्यान दाखोवंक विसरलीं. जंय तांची भाव भयण कश्टातालीं, तांचे गरजेक पावनासलेलीं. होच आमकांय संदेश. तेंच आमी विंचूंक जाय. जेन्ना आमी देवाचो मार्ग, देवाची वाट आमी विंचून काडनात आनी देवाच्या मार्गा वो वाटेंत आमी चलना, तेन्ना ह्या मोन्या मनशा भाशेन आमी जाता. कित्याक आमी आप स्वार्थीपणान जियेता, आमकां जाय तशें जियेता.
आनी ताकाच लागून आमी देवाचें उतर आयकूंक आमी बेरी जाता आनी देवाचें उतर येता तें आमी बरें कितें तें पाचारूंक आमी मोनी जाता पूण तोच जेजू देवाचे पोदवेन आमकां सुटका दिवंक जाता जे परी जेजून ह्या मोन्या मनशाक सुटका दिली जेन्ना जेजून देंवचार काडलो ह्या मोना मनशाच्या जिवितांतलो हो मोनो उलोवंक लागलो आमच्या जिवितांत जायते फावटी असलेंच घडटा जेन्ना आमची भाव भयण कितें बरें करतात तांचेर आमी विरोध वयतात आड उलयतात जायते फावटी कोणाचे फॅमिलीन कितें बरें जाता तें आमच्यांनी पळोवंक जायना हें आमचें क्रिस्ती जिवीत न्हय तेच परीन जेजूकूय एके भाशेन तपासणी आसलेली आयच्या शिव वर्तमानांतल्यान आमी आयकलां कशे तरेन जंय लोक आसलेलो थोडो अजाप जालो थोडो आड उलोवंक लागलो थोडो खुणा मागूंक लागलो पूण जेजू म्हणल्यार कोण ताची वळख नासलेली जेजू देवाचे पदवेन देंवचार काडटा बरें काम करता तें पळोवंक जायना जालें आमच्या जिवितांत अशेंच घडटा जेन्ना आमी आपस्वार्थीपणान आमचें जिवीत जियेता आमकां जाय तशें आमी जिवीत जियेता देवाचें उतर आमी आयकता जायते फावटी पूण ताचें नियाळ करून आमच्या जिवितांत आमी लागू करूंक आमी फाटीं रावता तर मागुया ह्या मिसाच्या बलिदानान जण एकल्याक कृपा नियाळ करूंक एकूच प्रश्नांचेर जेन्ना आमचे फुडें दोन मार्ग आसात एक मार्ग जो मार्ग आमकां देवा सोदशी व्हरता आनी जेन्ना आमी देवाचें आयकता ताच्या उतरा प्रमाणे जियेता कोश तपासणी आसतलीच बरें करूंक गेल्यार तुवें आडकोळ्या आसतल्योच पूण देव आमकां पदवी आनी आमकां शक्ती दिता आपल्या पवित्र आत्म्यांच्या प्रेरणा उदेशी आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता थंय देवाचें राज स्थापता देखून जेजू म्हणटा आयच्या शिव वर्तमानान की जरी तर हांव देवाचे पदवेन तो देंवचार काडटा जाल्यार देवाचें राज तुमचें मोदें पावलें जितली आमी आमचें जिवीत बऱ्यापणान जियेतलीं एकामेकाक भोगसून एकामेकाचे गरजेक पावूंक एकामेकाक साबासकी दिवन हांसत्या तोंडान एकवटान भावपणान जियेता तेन्ना आमी देवाचें राज स्थापता आनी हीच उमेद आमकां आसूंक जाय जी उमेद बायगन फ्रांसीस शावेराक आसलेली आपलें सगळें जिवीत देवाक भेटयलें देवाक समर्पण केलें आनी मिसांव देवाचें उमेदीन फुडें व्हेलें आयज आमकां तीच गरज आमचें सगळें जिवीत देवाच्या आदीन करूंक आनी जेन्ना आमी देवाच्या आदीन करता तोच देव आमकां केन्नाच साडिना आमकां पदवेन भरता शक्ती दिता बरें जिवीत जिवंक हीच कृपा आमी मागुया आनी ह्या प्रश्नाचेर आमचो नियाळ जावूं दी आमी जेजूच्या बागाक आसात वा आमी जेजूचे विरुद्ध आसात आमी जेजू सांगाता पुंजायतात वो आमी एकामेकाक शिंपडायतात एकामेकाक पयस करतात देवा सरशिल्ली ह्याच प्रश्नाचेर नियाळ करूंक देवाची कृपा मागुया उबीं रावया आनी आमची चडशी मागणी आनी गरजो त्याच बापाक उबारूया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो पोरजोळ आपणावून तो काळजीदारपणी आपले पोरजे सगळें वांटून तांकां फावो तें मार्गदर्शन दिल्या पुरो म्हणून बापाची कृपा मागुया Dunia Deva, I come to the Lord.
सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्याक दिल्ले पदवेचो दुरुपयोग करिनासतना पोरजेची निगा घेवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. Donia Deva, आयक आमचो गालो, भोवती पोळान मारता उलो. आमची तरणाटी जेन्ना जिवितान घुस्पतात आनी सांडटात तेन्ना तांकां जेजून फावो त्या मनशां वरवीं आपलो पोरजोळ दाखोवन प्रमाणीकपणाची वाट धरूंक आदार दिल्या पुरो म्हणून बापाची कृपा मागुया. Donia Deva, आयक आमचो गालो, भोवती पोळान मारता उलो. जेजूची बरी खबर दिवचे ताणेन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमकां उर्बेवंत कोर म्हणून बापा लागीं मागुया. Donia Deva, आयक आमचो गालो, भोवती पोळान मारता उलो. भोव दयाळ बापा, तुका आर्गां आनी दिनवास साठयता ह्या वेळार तुजें उतर आमच्या कानार जें सादलां तें बरे भाशेन आमी पाळूंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे आमकां जिवंक कृपा आनी बळ दी. थोड्योश्यो आमच्यो गरजो आनी मागणें तुजेशी आमी उबारल्यान ती स्विकार कर म्हूण आमी मागता त्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. दाना तोयारे वेळार गायन करूया. C22, page 37, C22. माफी मागता शांती दिता देवा पेल्या मोगान वेगो. म्हजी वोपणी करून येतात. माफी मागता शांती दिता देवा पेल्याक मोगान वेगो. म्हजी वोपणी करूंक येता. पयलींचो राग तो नासाय. हे बेटोनी नाबाक तुका. आंगाचो वर तुजी दाना. पयली शांती करूंक तुवो. म्हज्या बाबा भयणींदो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी पवित्र सभेच्या दावाक सुरवेस्पोर मानून घेवं. कोण वाळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांची काळजां सगल्या खोट्यापणांतली नितळ कर आनी अशें तांची दाणां तुका मानो. खरें सूख तूं तांकां भासायताय देखून फोटकिऱ्या दादोसपणाक ती लोबदोनाशी कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सोयंब आमी दमोवन दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या.
तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातोल्याव आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्याव. हे पोरी आमचे सोडवणेचे पोरबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगल्या तुज्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायताव. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उंचुर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उंचुर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगो ठुया. सोम्याची आमी ओडोगाता आनी काल्सितले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवाने सोर, आमी तुजे मरण परगोता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास कोत्ताव. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बायगोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारे, देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बायगोन जुजे, बायगोन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया.
आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां भोगोयस आनी आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाश्यान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसवतकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमोणें तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या ते आमचे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गायन करूया D6 पेज 49. D6 पेज 49. बाबुयनी आमी सगळीं सर्वेस्वराची भुरगीं, जेजू भाव सोमेस्ताचो ताचो बाप बाबूय आमचो. कोरात मोग एकामेकाचो, जसो हांवें केला तुमचो पयल्याक तुमी कोतात तितले करून सांगता म्हाका पावले. कोरात मोग एकामेकाचो, जसो हांवें केला तुमचो पयल्याक तुमी कोतात तितले करून सांगता म्हाका पावले. एकूच काण आमच्या ओतल्यान, एकूच मोग आमच्या काळजान, एकूच जीव आमची सोबे सोमेस्ता देवा रूपने. कोरात मोग एकामेकाचो, जसो हांवें केला तुमचो पयल्याक तुमी कोतात तितले करून सांगता म्हाका पावले. कोरात मोग एकामेकाचो, जसो हांवें केला तुमचो पयल्याक तुमी कोतात
उबे रावया. प्रार्थूया. प्रितीवंता बापा, दिव्या जिवीत दिता त्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताचे गोठायेन आमकां पातकांतली उबारून तुजे कुरपेंत मोयपासान सांबाळ आनी गुटाच्या रुपान आमी घेताव तें तुजें दिव्य जिवीत आमचे नवे जिणेचे दिसपट्टे चालींत दिश्टी पडोवन दी म्हूण मागतां. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातशी बसात. फादर फेलिक्स डिसिल्वा हे पेद्रू आरपे पाय म्हणटा पळय त्या ओद्मीक घरांत राया ते इन्चार्ज आसात, ते डिरेक्टर आसात. तर हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. ते ताणें वेळ काडून आमचे बरोबर हांगसर येवन हे मीस भेटयल्ले आसा. ते आदी हांगसर आसलेले आमचे बरोबर एक वरस ताणें चाललेले आसा. तो ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तेच बरोबर हांव सगळ्यांक तुमकां यारांक देव बरें करता, देव बरें करूं म्हणटा. आमचो एलेक्स आसा ताका देव बरें करूं म्हणटा. आमची वेलांकी तिणें हे सेवाधर्मीक वाजोवपाक घेतलेले आसात तिका देव बरें करून. त्याच बरोबर आमचे बायक राबी तिणें 3 वरांचेर ते हांगसर येता आनी ही सगळी मांडावळ ती पळयता. म्हणजे काकूळचो तियोर्स आनी खुर्साची वाट आनी आतां तियोर्स करूंक लागले आमी. तर ते सगळें ते पळयता. तिका देव बरें करूं म्हणटा. दया मिडियाचें काम करता. ते बरें नासलेलें पूण आतां देवान ताका बरें केल्या आनी ती हांगसर आमचे बरोबर वावरूंक लागल्या. हुगो आनी ताचे वांगडी आमचे वॉलंटियर्स हांगसर वावुरतात, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचे बरोबर वावुरतात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगल्यांक आनी जी कोण आमच्या यूट्यूबाचेर मिसान भाग घेतात आख्ख्या संवसारांत तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे पासत आमी मागता सदांच आनी तुमी आमचे पासत मागतात म्हणून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हांगसर खूब लोक हजारांनी येता आनी तुमी जाणो जायात तुमची खाजगी मागणी जी आमी हांगसर बरोबर कोत्ता हो जागो सारको पवित्र जावन वेता. ती आयली की ना ताका एक दर्शन घडटा. तुमी जाणो जावंक जाय तें. तर आमी भक्तीन हांगसर मागणी करया सदांच. आयली म्हणटत पूर्णपणे आमचें मन ध्यान लावन मागणी केली म्हणटत तुमकां आनी यारांकूय बरेंपण फावो जातलें. आमची मिसाची मांडवळ ह्या कुरपेच्या नोयनाक कशी आसा. सकाळची 4 मिसां आसतात, 6, 7, 8 आनी 9:15. सांजेची 4:30 हे मीस आनी मागीर 6 इंग्लीश भाशेन मीस आसता. तर तुमकां हांवें सांगलां 5 हांव कोविडाच्या टायमार सावन मागणें घेता सकाळीं. तर त्या मागण्यांत तुमी तेन्ना जायना जाल्यार मागीर तरी तुमी भाग घेयात. ह्या दिसांनी हांवें थोडेंच केल्लें आसा तें आनी मागीर 6 मीस आसता ताका लागून कट केल्लें आसा तें. पूण सगळे भाग घेतना आमी वेगळेच पद्दतीन. आनी दोनपारचें म्हणून हितून 3 हें दोसपूण आसता आनी हातूंत तुमच्यान भाग घेवंक जाता. आयतारा दीस 9:15 मीस इंग्लिशीन जातलें. कित्याक हेरा आयतारांचेर आमी 9:15 मीस इंग्लिशीन घेता. तर वो लोक सगळो इंग्लीश मिसाक येतलो आनी आतां ती नकळत की हांगासर आमी कोंकणीन ह्या दिसांनी घेता म्हणून. पूण ताका लागून 9:15 मीस आयतारा दीस इंग्लीश भाशेन आसतलें. 12 वेर 9:15 मीस व्हडलें मीस आनी हांगसरच्यान खुर्साची वाट रोजरी इगोजे पर्यंत थंयसर धाकटलें मीस आसतलें जांकां मीस मेळोंक ना तांकां आनी उपरांत पेस घेवन घरा वयचें. सांगे मागीर 4:30 आनी 6 मीस आसतलें. तर आतां आमी उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.
बाय घेवन फ्रांसीस शावेराक मागणें. बाय घेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागतां. जण आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाटी पावय म्हूण मागतां. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकणटां. आमेन. शेवटाक गायन करूया. U20 पेज 240. U20 पेज 240. Safrashi Shavira Vodakura Rati Samchat Smoka